नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवेळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. खणमालाचे येरादारी वयल्यान पिळगांव सारमानस वाठारांतले लोक आक्रमक. एसओपी पाळी नासतना खणमालाची येरादारी करपी कांय ट्रक लोकांनी धरले आडावन. सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांक कोट्यांनी रुपयांचो बसला फटको. सहकार कायद्यात बदल गरजेचो, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. कुचेले कम्युनिदादीचे प्लॉट परस्पर विकपी 6 जाणांचेर गुन्यांव. दुबावीत रमेश राव आनी शकील शेखाक अटक. म्हापसा पुलिशेची कारवाय. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात विरोधकांकडल्यान उपप्रचार. भाजपाचो मणियारो गिरीराज पै वेर्णेकाराचो आरोप. मुरगांव बंदरांतले कोळशाचें प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर उपाय येवजण. प्रदूषण आटपांत हाडपा खातीर JSWन उबारला डोम. आतां तरी कोळसो प्रदूषणा पासून केन्ना जातली सुटका, थळाव्यांचो प्रश्न. कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट एकल्याक अटक. हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे हायस दाखोवन मडगांवच्या चलयेची केली फसवणूक. आता पळयात खबरो विस्तारान. अनियंत्रित मिनाचे येरादारीच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक जाल्यात. मिनाची येरादारी विरोधात मंगळारा सांजे सारमानस वाठारांतले लोक रस्त्याचेर देवले. आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी एसओपी पाळी नासतना मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले. दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना. येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचे धूल पातळटा. उदक मारतकीच रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता. ताका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. मिनाच्या येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले सारमानस वाठारांतले लोक मंगळारा रस्त्याचेर देवले. वेदांताच्या सारमानस जेटी कडेन रस्त्याचेर लोकांनी मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले. लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंच वांगडी हजर आशिल्ले. देखून बुधवाराय लोकांचें आंदोलन चालू आसा. आता एक महिना जायत येयलो. ग्रामसभेत सगळ्या ग्रामस्थांचो इश्यू आसलो की एसीपी सारकी कांय ते पाळिना म्हणून. आयज हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदता, ही तेंची आतां तिसरी फावट. म्हाका 19 मिनटांनी फोन येयलो की हांगासर ट्रक चालू आसा तेन्ना सगळो रेबो जाला म्हणून. जेन्ना हांगासर हांव पावलें तेन्ना पयशे जाल्यार परत रेबो जाला. हांगा लोकांक चलपाची परिस्थिती ना. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर तेंकोन घरां आसा पळय न्हू, ह्या दुल्लाक लागून रेब्याक लागून तांकां अन्न सुद्दां खावपाची परिस्थिती ना. म्हाका अशें दिसतालें की प्रत्येक फावटी हांवेनूच कित्याक वचपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें. पूण ह्या लोकांक पळोवन आयज म्हाका खरेंच दिसता सगळ्यांनी आयज हांगासर एकी कडेन रावून ह्या गांवाचो विचार करपाची गरज आसा. कित्याक तेंच्यांनी जे कितें चलयलां पळय न्हू, जे आमच्या पोटाक लागून तर तेजें अजिबात चलोवंक ना. हे तेंच्यांनी जे भायल्यो हे सगळे आतां बिहारी म्हणून नाका खंयचे कामाक सगळे भायले लोक आसा हांगासर. आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांगासर काम ना आनी काम आसलें जाल्यार हांगा रोडार धुवपाचें तांकां काम आसा. म्हणून हांव इतलेंच आतां तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जर तुमकां दिसता न्हू ह्यान फुडें अशें कितें जावंक जायना म्हणून कंपनीन आनी जे कोण आमकां बरे मागते कोण आतां तांकां बी सगळ्यांक सगळे जाण आतां पळयता आसतले न्हू कितें चल्लां हांगा तें. तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या गांवाचो आजून तरी तुमी विचार करा. जी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ह्या गांवांत माणकुली जी रावता हसता खेळटा तेंचे अशें जिवाक असो धोको तुमी दिवंक नाका. ही जाणटी नेणटी आमची भायर भोंवता हांगा सगळीं, तांकां सुद्दां भायर सरपाची परिस्थिती ना रेब्याक लागून. तेन्ना तुमी कितें तरी हेजेर बेगीन आनी एक्शन घेवपाचें. परत आमकां अशें ट्रक तुमच्या हाडोवपाक आमकां आवडना. ही आयज वेदांता कंपनी हांगा चलता खरी 5 म्हयने जाले. कांयच एसओपी पाळी नासतना ते हांगा कामां करता. जी कामां तेंची हांगासर 6 उपरांत ट्रान्सपोर्ट मेन रोडार येवपाक बंद जावपाक जाय आसले. पूण आयज ते कांयच ते गोश्टीचेर लक्ष दवरूंक ना तेंच्यांनी. फक्त हांगा लोकांक भंय घालून आनी हें करून आपलें काम चालू केल्लेलें आसा. आयज आमची वेदांता वांगडा मिटींग जाल्ली जाल्यार तेंचे अधिकारी आयज आमकां सांगता की ह्या दुल्ल्याक लागून कसलीच रोगराई जायना म्हणून, तुमी कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. अशें हे जे लोक सांगता पळय तेन्ना आमी आतां कशें जगपाचें हे गांवांत. तिनसाना गेले बिचोले जाल्यार ही परिस्थिती हांगा रेबो आसता सगळो. गाडी लोळटा सकाळी परत आमी कामाक वयताना तशी गाडी घेवन आमकां कामाक घेवन वयची पडटा. लोळकी गाडी घेवन आमी कित्याक त्रास सहन करपाचे? कसलो फायदो आसा? हांगा सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते राजस्थानाचे आनी खंयचे हाडून भरलेले आसा.
तेंच्यान दाखोवचें हांव खंय आमचें आनी आमच्या लोकांक दिता सुद्दां जाल्यार ते रस्त्याची खंयची धुवपाची कामां आनी कितें कामां ती बीन कांयच तेंचो येना. पण हे ट्रक कित्याक अडयल्यात तुम्ही? ट्रक गाडयले टायमाच्या भायर येयले न्हू ते तांकां सर्चचो टायम आसा न्हू तांकां टायम घालून दिल्लो आसा SCPचेर ती ट्रकां 6 उपरांत चलोवंक जायना म्हणून ट्रॅफिक पब्लीक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांचे कोट्यांनी रुपया बुडल्यात. ह्या क्षेत्रात कांय जाण लोकांक तोपी घालतात. ताका लागून सहकार क्षेत्रांक जाग्यार हाडपा खातीर सहकार कायद्यात बदल करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. म्हणजे अशा सिन्सियर पैकी काम करून ज्यो सोसायटी जेंच्यांनी अस्तित्वात दवरल्या तांकां खरोखरूच सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी सरकार ह्या गोष्टीचो पॅरलली म्हणजे अशा पद्दतीच्यो ज्यो सोसायटी चलता पळय न्ही म्हणजे मागीर त्यो हांव म्हणजे डिपार्टमेंटाकय विचार करून तांकां कसो पद्दतीन आमी मदत करप शक्य आसा हे विचार करता आनी ताजी एक पॉलिसी डिसायड करता. म्हणजे फुडल्या फायनान्शियल इयरान ह्या खरोखरूच सोसायटी ही आमी अशा पद्दतीन एक सपोर्ट दिवपाचें काम करता. बट त्याच बरोबर सहकारान आसलेले लोक जे लुबाडपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही हांव कंटिन्युअसली फाटल्यान सांगता की आमी एक 2-3 अमेंडमेंट हाडले बट हाज्या फुडें 2-3 अमेंडमेंट आमी बरेच स्ट्रिक्ट केल्ले टायटन केला आनीकूय अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. कारण सहकारांतले काही अशेय लोक आसात की ते लोकांच्या पयशांची तमाल बाळगिता म्हणजे लुटपाचो प्रकार जो आसा पळय न्ही होय करतात. क्रोड्स ऑफ रुपीज आज सामान्य मनशाचे जर बुडले आसत जाल्यार ते सहकार सोसायटी खातीर बुडल्या. दीस इज ऑल्सो अनदर टायप ऑफ फ्रॉड हे आमी म्हणपाक जाता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात विरोधकां कडल्यान अपप्रचार सुरू आशिल्ल्याचो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान केलो. ह्या मुद्द्यावयल्यान राजकीय भांडवल करपाचोय ताचो यत्न आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. विरोधकांनी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास ही बरी गजाल. पूण CBI चवकशीची मागणी करपी काँग्रेसीक पुलिसांचेर विश्वास ना. तांच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक जाल्यार CBI आनी EDचेरूय विश्वास ना. मागीर खंयच्या आदाराचेर विरोधक CBI चवकशीची मागणी करतात असो प्रश्नूय गिरिराजान उपरासलो. कॅश फॉर जॉब जो गोंयांत सद्या विशय गाजता ताजेर ऑपोजिशना कडल्यान खूब अपप्रचार करपाचे प्रयत्न जाल्ल्या. ते एक राजकीय भांडवल करपा खातीर एवरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही ना काही विशय तेच मुद्दे खंयच्या ना खंयच्या वेगळ्या तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता. तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशे भारताची जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला. पण हें म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या. तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी SIT ऑन लँड ग्रॅब आसा ताजी जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा. खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या SITचें स्वागत केलें. ते म्हणटात की आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना, CBIन इन्क्वायर करची. अरे राहुल गांधी सकाळीं उठना बरोबर CBIक गाळी मारता, केजरीवाल सकाळीं उठना बरोबर EDक गाळी मारता. तर खंयच्या डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशनाचेर ह्या काँग्रेसीचो किंवा ऑपोजिशनाचो विश्वास आसा तो तांणी सांगचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव बंदरांतल्या कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून वास्कोच्या लोकांनी खूब त्रास सोंसले. कोळसो प्रदूषण आटपांत हाडपा खातीर बंदर कप्तान, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. तांच्या यत्नांक लागून वास्कोच्या लोकांक थाकाय मेळटली काय कितें असो प्रश्न उपरासला. मुरगांव वाठारात फाटल्या कांय वर्सां सावन कोळशाचें प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात जाता. फाटली सुमार 20 वर्सां जालीं थळावे लोक तशेंच कांय समाजवाद उरपी ह्या कोळशाच्या प्रदूषणा आड आवाज काडीत आसात. जायतीं आंदोलनां लेगीत केल्यात. मात अजून मेरेन कोळशाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडूंक ना. मात आतां सरकारान तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो प्रदूषण आटपांत हाडपा खातीर पावलां उबारल्यात. I have a nice observation, sir. Yeah. See, whatever we say is taken as a statement, but actual data, like pre-COVID era, when there was no lockdown, the readings of pollution were around 50, 55, 60. And then the lockdown happened.
And when the lockdown happened, only port, because of essential services, was working with a full capacity of what was given, a 5.5 million, and totally with us and the other berth also. And the pollution reading fell down drastically below 20, and they were below 10 and 20. They were always that time, and the only thing was working was handling of the port operations of coal, limestone, and steel. The moment lockdown was removed, the readings went back to 50, 55, 60. And constant was before lockdown, during lockdown. So you mean to say that port is not only the coal polluter? This is exactly the statistics, sir. Okay. Exactly what I'm saying. These are actual numbers, and people have witnessed it practically. Okay. So this is a statement which anything else we say can be countered, but this has actually happened, and people have seen it happening. Port worked in the Corona pandemic time, very bad times. We still managed to give cargo to people and serve So the you industry. have also put up a board in Chikhalim. Yeah. For the Chikhalim pollution circle level. is a big board which tells our readings 24/7 live at any given time. Okay. The pollution level. The pollution at the port. levels of the entire area. Okay. Thank you. हांगा इंटरनॅशनल क्रूज भायल्यान टुरिस्ट येतले आनी दीस कॅन बिकम ए व्हेरी बिग एक्टिविटी फुडल्या येता त्या वर्सान कारण येदो व्हडलो टर्मिनस तयार जाता. सो कोल जे पळय कितें बोवाळ जो चल्ला ताजेर कांय प्रमाणात मर्यादा येवंक शकता न्ही हे तयार जातकीर. हय कित्याक एक म्हणजे कितें आसा कोलाचेर खूब डस्ट कंट्रोल करपाक खूब प्रयत्न चालू आसात, कंटिन्युअस चल्ला. हातूंत भितर जेन्ना हांगा क्रूज टर्मिनस आयले दॅट इज लायक अ इंटरनॅशनल गेस्ट येतले आनी त्या गेस्टांक क्लीन नायस एनवायरमेंट हो दिवचोच पडटलो आनी ताका लागून इट्स अ कावंटर म्हणजे कोल करता आसतना सुद्दां ओनर इज MPT. ताका लागून MPTकय बी कोला विशयी चड आनी चड इंटरनॅशनल प्रॅक्टिसीस कंट्रोल करपाक घेवच्यो पडटल्यो. इट्स अ बेनिफीट फॉर बोथ. मुरमागांव पोर्ट ट्रस्टान आमी आसात आनी हांगा JSW आनी अदानी हे दोन कोल इम्पोर्टर्स हांगा आसात आनी ते कोल पोल्युशन करतात, लोकांच्या भलायकेक त्रास जाता अशे तरेचे खूब कागाळी आमकां आयकूंक येतात. आनी त्यो कागाळी आयकूंक येतकीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे महेश पाटील तांचे एंटायर सिनियर स्टाफ आनी हांव स्वता आज पूर्ण दीस ह्या भागात भोंवलो. पयलीं MPTन गेले, MPTच्या जानवळदारा कडेन आमी चर्चा केली आनी आतां आमी हांगा JSW कडेन उलयतात. तांणी आमकां जी उदाहरणां दिल्यात ती खरीच बरी. तांणी जे पळय निकश घालून दिल्यात ताका तांणी तर बरे दशेन पाळो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन खूब कमी जावंक शकता. सामकें काबार पोल्युशन जातलें ह्या भ्रमान हांवूय ना आनी म्हाका दिसता लोकूय आसचे ना. कारण निमाणें कोल हँडलिंग हो एक असो एक विशय की बारीक बारीक पार्टिकल्स, बारीक बारीक धूल उलटलीच आनी लोकांची ती काळजा मेरेन पावतलीच. पूण तांचो दावो आसा आमचे स्टाफ हांगा इतले वर्सां काम करतात तांकां कांयच जावना भलायकेचो प्रश्न. लोकांक जालो जाल्यार ते अशे तरेचे भलायकी संदर्भांतले एक मोहीम हांगा चलोवपाक तयार आसात. म्हाका दिसता फुडल्या कांय वर्सान अशे तरेचे कोला संदर्भांतले चडांत चड प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. आनी गरज इतल्या खातीर आखर कोलाचे जर अशे तरेचे उत्पादन वाडलें, इम्पोर्ट वाडलो जाल्यार कशे तरेन हे अशे तरेचे उपाय इम्प्लिमेंट करतात, आनीक कितें बरे बरे उपाय जे पळय जगभर घेतात ते हांगा घेतात काय कितें अशे तरेचे प्रश्न आसात आनी ताका जापो म्हाका दिसता काळूच दितलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट स्कॅम उक्ताडार. पर्वरी हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे हायस दाखोवन मडगांवच्या चलयेची फसवणूक केल्ली. ह्या प्रकरणात स्कॅमस्टर सादिक शेखाक अटक केल्या. प्रकरणात खर कारवाय करपाचे मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिला. राज्यात विंगड प्रकाराचे घोटाळे उक्ताडार येत आसात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉटाचो स्कॅम करपाक लागल्यात. लोकांनी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनासतना आड वाटेन पयशे कमोवपाक सुरवात केल्ली आसा, जाका लागून साबार तरणाट्यांची तशेंच गोंयकारांची फसवणूक जाता. सरकारी नोकरी तशेंच रेल्वेत नोकरी दिता आनी आतां हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिता म्हणून सांगून मडगांवच्या एका दिव्यांग चलयेची तशेंच ताच्या बापायची फसवणूक जाल्ली आसा. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतले उपरांत तांणी खर कारवायेचे आश्वासन दिलां. आयकर. आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आनी बाबडे ते ब्लायंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला. आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा. लँड स्कॅम हाच्या खातीर ताका हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले आनी 8 लाख रुपया हो सादिक शेख ह्या मनशान घेतले. त्या सादिक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला. हांव गोंयकारांक इतक्याच खातीर अलर्ट करता की सुमेरा खान हे बाय ब्लायंड बट ताका सुद्दां ह्या सादिक शेख सारकेल्या मनशान सोडूंक ना.
ताज्याय कडल्यान 8 लाख रुपये घेऊन ताका हावजींग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून फॉल्स पेपर हावजींग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आणि ते हावजींग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळें. त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आणि बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यान गोंयांत जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हे वेगवेगळ्या बाबतीत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचे पडटले, कारण ह्या पद्दतीन लोक पयशे लुटपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स प्रत्येक फावटी काडीत आसा. म्हाका खरोखर म्हणजे त्या ह्या चलयेच्या बद्दल, कारण ते ब्लायंड आसून सुद्दां ताका लुटता म्हणजे पयशे ताचे कडल्यान काडून घेता आसतना खंयसरूच मात्तूय तेंच्यांनी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर सुद्दां विचार करूंक ना. ही एक म्हणजे माणुसकी काळिंबा फातलेली गोश्ट आसा. खातीर हांव ताजी केस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाच्या खातीर सातत्यान म्हणजे म्हाज्या कडल्यान आनी म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसतले. तर अशी डॅरिंग जे करता पळय तितून कोण तरी जर ऑफिसर्स बीन जर साथ दिता अशें जर सापडात, खंयचोच ऑफिसर केन्नाच साथ दिना. लोकांक फसवेगिरीचो प्रकार आसा. लोकांनी अशा पद्दतीन स्टॅम्प तयार करप, पेपर तयार करप, ताका तर हावजींग बोर्डाचो प्लॉट हे फॉल्स पेपर करून दिल्लो आसा. तेजे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन सगळी सुरू आसा. मुनीरुद्दीन खान, आम्ही मडगांव राहता सर, आणि माझे बिझनेस आहा. माझ्या कडेन एक तो AC मेकॅनिक येयलो सर. आमच्या घरा कडेन रावता तो सायडीन खूब वर्सांचो वळखता ताका, सिराज म्हणून, सिराजुद्दीन खान म्हणून. तो एप्रोच जाला म्हाजे कडेन. हांव ते सादीक बिदीक कोण आहा तो ताका हांव कोणाक वळखलो नासलो. तेणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें. तेणें अशें हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता, हें दिता तें दिता, 2 प्लॉट खंयचे हावजींग बोर्ड पर्वरी हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता म्हणून म्हाका तर तो एप्रोच जालो. मागीर हांवें तेजे ते इंट्रस्ट घेवना सर. मागीर ते थोड्या दिसान मागीर तो इंटरनेटाचेर बी दाखोवपाक लागलो अशें प्लॉट दिवपाचें आहा म्हणून. आनी थोड्या दिसान ते पेपराचेर बी येयले सर, अशें हावजींग बोर्डान प्लॉट हें एक्सटेंशन जाला दिवपाचें आहा म्हणून. ते पळोवन म्हाका विश्वास जालो सर. हांवें मागीर ते सादिका मेळ्ळो सर हांव वचून. सो पेनजीम वचून मेळ्ळो ताका हांव. तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें, बाटलें कितें तरी तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें सर. ते हॉटेल बिटेल सगळें पळोवन म्हाका विश्वास जालो तेजेर. विश्वास जालो आनी तो सिराज म्हणल्यार तो बी बरो चेडो सर. तो बी तितलो हें ना म्हळ्यार ते पयलींच वळखता हांव. तर तेजेर बी विश्वास केले हांवें. रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक विरोध केल्या उपरांत धारगळे सनबर्ना खातीर जागो निश्चित केला अशी वावडी पसरिल्ली. मात बुधवारा जाल्ल्या सनबर्नाच्या सुनावणे वेळार सनबर्न महोत्सवाक आतां मेरेन सुवात निश्चित करपाक परवानगी दिवना. फुडली सुनावणी 9 डिसेंबराक जातली असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. साज उजेदी आरियल वाठारांतल्या शेतांनी घाणयारे उदक पाविल्ल्यान बुधवारा आमदार क्रूज सिल्वान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सरपंच तशेंच लोकां सयत नेसाय IDCची पळोवणी केली. शेतांनी सोडिल्ले घाणयारे उदक फिश मिल काय स्क्रॅप यार्डांतल्यान येता ते सोदून काडचें आनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान कारवाय करची अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगलां. तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोणाच्याच दबावा खाला न येता ह्या समस्येची चवकशी करची अशें समाज वावुरपी फ्रेडी ट्रेवासोचें म्हणणें. Sons at the aerial, industrial state, I think inspection गोवा पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिसर्स येयले. पण हेच्या पयलें येयले कंटिन्युअस पोल्युशन उदकाचें पोल्युशन जायता आनी तांकां सदांच सांगता जायते फावटी तिसरे फावटी तरी जाले सॅम्पल वतात. सॅम्पल येवन दिसला जाल्यार आमकां सामको बरें मेळटा. सायटीचे हे चेंजीस कांय जायना. सो आयज डिटेल्स इन्स्पेक्शन केल्लें 2-3 सायटीचे सॅम्पल वयले. सो आमकां जाय आसलें सॅम्पल व्हरून आमकां जाय आसलें हे सोर्स खंयच्यान येता, उदक काळी जाता, वास मारता तो कितें करता तें फायंड आवट करपाक. सो आमचो डिमांड आहा पोल्युशन बोर्डा कडेन येवचें, सायटीर तें उदक उदचोन येता, उदकान आवटलेट जाता काय ते स्क्रॅप यार्डाचे तें आयडेंटिफाय करपाक आनी हो सोर्स बंद जावपाक जाय. आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी ताणें म्हाका लेटर आनी ताणें इन्स्पेक्शन फूल आपली टिमी धाडटा म्हणल्यार. सो तेजेर आमी रावतात. ओपन स्क्रॅप
थिंगा लेबर आमी जाय ते चयला पूण थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटीज ना थिंगा ते टॉयलेटा खंय कोता तें कोणाक खबर ना सो हेजे सगळे एक्शन जावपाक आमची कलेक्टरान आमकां फूल टिमीचे इन्स्पेक्शन जाय पोल्युशन बोर्ड मिनिस्टर ऑफ कलेक्टर आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान फकत सॅम्पल घेयले आतां उलो सोंसा आहा पळय हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सोदीचो कलेक्टरान ऑर्डर जाती आनी प्रेजेंट रावन आनी इन्स्पेक्शन करचें वास येता पळय हो सोसूं जायना आमचे कडेन हो सोसूं जायना आनी आतां फंक्शनां म्हणजे एक फेस्टिवलाचो काळ बोगले पावलो आहा आनी ह्या फेस्टिवला काळा टायमार तरी आमकां पिसफुली रावन दिया आमगे विलेज सगळे सायडीन पोल्युटेड आहा ह्या उदकान पोल्युटेड जाल्यार गोवा कार्बनान पोल्युटेड केलो आहा आनी सगळ्या पांयाचे पांयच्यान आपल्यागे फॅमिली सुसेगाद बसताय ना जाल्यार हांव तुमकां भाडे हारी कोता तुमी आमगे आर्या लायन 1 म्हयनो रावाय हे पोल्युशन आहा थिंगा हांव भाडे हारी कोता लास्ट टायम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमगे सॅम्पल व्हेल्ली आनी बरोबर आमगे MLA आपयलो हिंगा नुस्तें मेल म्हण आमी कंप्लेन केल्ली आनी MLA आपयल्लो MLA येयलो कितलीशी नुस्तीं हिंगा मेलो आसलोली बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट दिला दोनी नुस्तीं मेलो आहाय म्हण हिंग 2 नुस्तीं मेलो नाय आमकां तेंय एविडन्स आमकां फोटोग्राफी आहा व्हिडिओ आहा आमकडे ते दाखोवपाक नुस्त्याक कितू मेलो आसलो ते हांव जाणा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जो कोण इन्स्पेक्शन आयलो ताका दोनीची खंयची नुस्तीं दिसती पडली हितून नुस्तें हिंगा मेलो आसतना हिंगा ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपल्यागे थरल इन्व्हेस्टिगेशन कोचें कोणाच्या प्रेशराचेर कोच न्ही हांव सजमता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय आपल्यागेलो गांव सजमन घेच म्हण आनी हें पोल्युशन आहा तें आमगेलें पयस कोचें इफ्फी निमतान सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर बलून टेंट थिएटराची रंगमाची तयार केल्या 21 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबराक सकाळचे 9 ते सांजेचे 6 मेरेन वेगवेगळी चित्रपटां दाखयतलीं ह्या टेंटान एकाच वेळार सुमार 120 लोक चित्रपटाचो आस्वाद घेवपाक शकता ह्या बलून टेंट थिएटराचें उक्तावण बिरेस्तारा सकाळीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी जातलें तुमकां खबर आसा आयच्यान 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचें इनॉग्रेशन जाता तेज्या निमतान तुमकां सांगूच्या खूब खोशी दिसता की सांखळे हांगासर कॉलेज ग्रावंडाचेर हांगा म्हज्या फाटल्यान पिक्चर टायम म्हणून बलून टायप एक बारीकशें थिएटर घातला AC थिएटर फुल्ली 120 तेजी कॅपेसिटी आनी हांगा डेली फाल्यांच्यान 8 दीस 28 तारखे पर्यंत सकाळी 9 ते 6 पर्यंत बरी पिक्चरां बरे दर्जेदार पिक्चरां हांगासर दाखयतली वयतली आनी फूल AC थिएटर आसा 120 तेजी कॅपेसिटी आसा कळ्ळें न्ही सो सगळ्यांनी सगळ्या सांखळेच्या रसिकांनी हो जो पयले फावटी हांगा बरो एक उपक्रम बरो एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सगळ्यांक सांखळेकारांक आमच्या CMान हांगा मुद्दम हांगा हाडलेली आसा तेजो लाभ घेवचो सगळ्यांनी आनी ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलची सगळ्यांनी आपलो एंटरटेनमेंट आपूण स्वता घेवचें आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक सांगचें की हेजो उपभोग घेवचो म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली आनी हें जें आसा ह्यो फिल्म फेस्टिवलचें हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट कळ्ळें सो सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन हांगा थिएटर फाटल्यान ह्यातलें आयज तेजें इनॉग्रेशन आसा आनी फाल्यां सकाळीं 8 CMाचे आसून ह्या थिएटराचें ह्या बारीकशें हांगा थिएटराला तेजें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना सगळ्यांनी तेजी नोंद घेवची दिल्ली सावन गोंया येवपी एअर इंडियेच्या विमानात एक धक्कोदायक प्रकार घडलो सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका प्रवाशान एका बायलेची लिंगीक छळणूक केली खंय ह्या प्रकरणात जितेंदर जगलान ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालें 288 मतदारसंघात 4136 उमेदवार रिंगणात आसात 1,427 मतदार केंद्रांनी 9 कोटी परस चड मतदार मतदान करतले सांजे मेरेन 58.22% मतदान जालां हे वेंचणुकेची शेनवारा 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली कुचेली कम्युनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले तशेंच ह्या प्रकरणात दुबावित रमेश राव आनी म्हापशे पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय अटक केल्या कितल्याशाच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा कुचेली खडपावाडो हांगासर कोटमीदाद जाग्याचेर बेकायदेशीर 140 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ही जी घरां आशिल्ली तेतूंतली काही दिसा पयलीं
36 घरां ही डेमोलिश केली. ही जींची घरां आशिल्ली त्यांचे म्हणणें आशिल्लें की जी घरां आमी बांदल्या ही बेकायदेशीर आसलेली, पण हो जो जागो आसा हो आमी पयशे दिवन घेतिल्ली. ह्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान आपलो तपास चालू दवरलेलो, पण आयज दनपारां अशें कळ्ळें येता की म्हापसा पुलिसान एक सस्पेक्टेड म्हणून जो म्युनिसिपालिटीन काम करपी आसा ताचें नांव आसा रमेश राव, वो म्युनिसिपालिटीन काम करपी स्टाफ आसा जो सुपरवायझर म्हणून काम करतालो, हाका दुबावीत म्हणून आयज म्हापसा पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन घेतिल्ले आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. रमेश राव हांणी जे कुचेली खडपावाडो हांगासर जी बेकायदेशीर घरां आसा त्या लोकांक लुबाडून फोटोन तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ले आसा अशी तेंची कागाळ आसा. ह्या संदर्भात रमेश हाका इन्व्हेस्टिगेशनाक हांगा हाडिल्ले आसा आनी जो फुडलो तपास जो आसा तो म्हापसा पुलीस करीत आसा. ह्या सगळ्याचेर फुडली जी अपडेट आसा आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जे कुचेली जी घरां डेमोलिश केल्ली आसा त्या लोकांक कडल्यान हाचेर फुडली अपडेट आनी तेंची कितें हालचाल आसली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.